बोगदा देस्तोरो तारीवाड्या ह्या सुवात्यांनी धोको निर्माण जाल्ले 35 घरांक आनी एका इमारतीक घरा खाली करपाचो आदेश मुरगांव नगरपालिकेन काडला। लँडस्लायड जावपाचो धोको आशिल्ल्यान पावसा आदी ही घरा खाली करपाची नोटीस आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्री मॉन्सून ऑलरेडी आम्ही स्टार्ट केलेले आसा आणि वास्को असल्या शहरान लो लाईंग एरिया आणि लँडस्लायडिंग एरिया खूप आसा। लँडस्लायडिंग एरियान जी घरां आसा ती रिस्की आसा। आमी एवरी इयर तांकां नोटीसी काडटा। लास्ट 2 वर्सां जाली आमी तांकां पब्लीक नोटीस काडटा पेपराचेर। आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा। मोस्टली जे साड्यार बायणां जेटीर ह्या निवाड्या ह्या एरियेन जी लँडस्लायडिंग एरिया तांकां आमी अवेअर करपाक लागून इवीक करपाक लागून तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा। तेंच्यांनी खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय आनी नाजाल्यार तेंच्या केस समज लँडस्लायडिंग जालें जाल्यार तेंचे ओन रिस्कार ते रावतले ओन रिस्कार रावचे पडटले। आमी ऑलरेडी आमचे काम केलेलें आहा आनी सेकंडली आमी पर्सनली आमचे इंजिनियर वचून तांकां सांगतले की ती एरिया तुमी खाली करा। पूण तांकां रावपाक कितें प्रोविजन बी कितें केलें तुमी? तशें काय प्रोविजन आमी काय करूंक ना। कितें करतले फुडें? हे कशें आसा आयज कितली तरी ते वर्सां जाली ते थंय रावता आनी आमी ऑलरेडी तांकां इविक्शन नोटीस धाडटा तेजेर ते कांय एक्शन घेयनात। काय खाली करपाचे प्रयत्न सुद्दां करिनात। समज तेंच्यांनी कितें तरी प्रयत्न केलो जाल्यार आमी कलेक्टराक हाडून खंय तरी स्कुलान बी तेंची वेवस्था करपाक रेडी आसा। आतां आमी मनसून येतलो आनी थंय लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा। तांचे प्रोटेक्शन खातीर आनी सेफ्टी मेजर म्हणून डिजास्टर जावं नये कॅलेमिटी जाता तेन्ना लँडस्लायड जावन लोक मरूं शकता म्हणून आमी तांकां प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून नोटीस काडल्या इवॅक्शन नोटीस। तांकां थंयच्यान भायर सर म्हणून सांगलें कित्याक ते लँडस्लायड थंय हें आसा शक्यता आसा जावपाची। कितके घरांनी? आतां पर्यंत आमी पयलीं हांगा वास्कोन थोडे अजीर्ण बिल्डींग आसा तांकां 19 जाणांक काडिल्ले। आतां थंय 35 जाणांक काडले।